रोमी लिपी ताका एक इतिहास आसा. आमी इस्कॉलांत रोमी लिपींतल्यान कित्याक शिकोवंक मागता? इतल्याच कारणाक लागून की जो भांगराळो काळ कोंकणीचो म्हणटाले 16व्या शेंकड्यान 17व्या शेंकड्यान जेन्ना कोंकणीचे वाव नेटान जालो तो इतिहास आयज रोमींतल्यान शिकोवंक जाय. कित्याक हो वाव रोमींतल्यान जालो. आतां कसलो वाव? टॉमस स्टीफन्साचो दुसरें पुस्तक आर्थ दे लिंग्वा कानारी. आता भारतीय भासांमध्ये छापून आयलेले पहिले व्याकरणाचे पुस्तक, द फर्स्ट ग्रॅमर बुक ऑन एनी इंडियन लँग्वेज, ती कोंकणीन जाल्या आणि ती रोमी लिपींतल्यान जाल्या. आवाळ्याचो मळो, मिंगेल दे आल्मेदाचो हो ग्रंथ 5 खंडांनी उजवाडाक आयला. द फर्स्ट बुक to be published in 5 volumes. It's a history not only in Goa, it is a history in India. Janva Indica sine pro Konkanika et Deccanica. What like तुलनात्मक अभ्यास, a comparative study on Konkani and Marathi. केन्ना जाल्लो? 16व्या शेंकड्यान. कितून परगटला? रोमी लिपींतल्यान. ब्रुनो एद्वार्द दे सोजा ताणें पयली कादंबरी बरयली क्रिस्तांव बरोबो. हो कित्याक आयला परगटून? रोमी लिपींतल्यान. उदेंतीचे साळोक हे कोंकणी भाशेंतले पयले नेमाळे, द फर्स्ट पिरियॉडिकल that again was published on 2nd February 1889 in Pune. शेणोय गोंयबाब आमचो गोंयचो वामन वर्दे वालावलेकर. आमी जाणा तो मराठीन बरयतालो आनी मराठीन ताका उणेपण भोगलें, ताका उणेपण भोगयलो आनी तेन्ना तो कोंकणीत बरोवंक लागलो. ताची पयली 13 पुस्तकां रोमी लिपींतल्यान आसा, द फर्स्ट 13 बुक्स. आनी हे कित्याक रोमी लिपींत आसा? कित्याक त्या काळार रोमी लिपींतली खपताली. रोमी लिपी जी बरयताली ताका खूप आसली. इट वॉज सेलेबल. 1545 वर्सा पुर्तुगालाचो राजा दॉन जुआन तिसरो ताणें एस्कॉला पारोकियाल सुरू करपाक मागली. त्या उपरांत बिस्मान सर्क्युलर काडलो, एस्कॉला पारोकियाल ही इस्कॉला स्थापून दर एका फिरगोचेर. ह्या इस्कॉलांनी कितें शिकयताले? लातीन भास, पुर्तुगेज भास, कोंकणी भास आनी कोंकणी भाशेंतल्यान चिट्यो बरोवंक शिकयताले. आमची आवय पासून पयली चीट बरयतात ताका बापायक जेन्ना कारवार आसतालो, बोमय आसतालो, एक बरोवपाची पद्दत आसली तांची. मागता तुका बरी सावध आनी भलायकी दुनिया देवा लागीं आसोच्याक तूं फेलीज ह्या 4 दिसाच्या संवसारांत. हे कोंकणी बरोवपाक शिकयलोले आनी शिकोवपी पयले पारोकियल इस्कॉलान तेय रोमी लिपींतल्यान. संगीताची शाळा, संगीत शिकयताले तेय कोंकणी भाशेंतल्यान. आनी हे एस्कॉला पारोकियल 1888 वर्सा 89 इस्कॉलां आसली. तियात्र हो गोंयचो वेवसायीक प्रकार जो आसा, it is regarded as the most successful commercial form of theatre in entire Asia. तियात्र बरयता रोमी लिपींतल्यान. पयले तियात्रान जो 1892 वर्सा सुरू जालो इटालियन भुरगो, तातूंत क्रिस्तांव आसले. पूण त्या उपरांत गोंयचे दुसरेय धर्मांतले मनीस आनी आयच्या काळांत आमकां तियात्रान हिंदूय दिसतात, मुस्लिमूय दिसतात. आमचे आतां वर्षा उसगांवकर तेय आतां तियात्रान दिसूंक लागला, मराठी नटी. आनी हे तियात्र कित्यान बरयता? तियात्राची कांतारां कित्यान बरयता? रोमी लिपींतल्यान.
जर रोमी लिपींतल्यान हे सगळें बरोवन येता जाल्यार रोमी लिपी कशी बरोवची, रोमी लिपी कशी आनीक फुलोवची आनी अदीक करून रोमी लिपी कशी सांबाळची आनी रोमी लिपी सांबाळून आमचो पळय हो गिरेस्त इतिहास आसा तो कसो सांबाळप हे आमकां इस्कॉलांनी कोंकणी शिकोवन घेवंक जाय. ह्या खातीर आमी आतां लँग्वेज एक्टाक सरकार म्हणटा हात लावपाक जायना, फायन, जाल्यार इस्कॉलांत रोमी कोंकणी शिकोवंक परवानगी दिवंक तुमच्यान जाता न्हय. ह्या आदी डिमांड कोणें करूंक नासलो, आतां आमचो हो डिमांड आसा. आमची इस्कॉलां आसा आनी आमकां खात्री आसा गोंयांत इस्कॉलां आसा ती 75% रोमी लिपी वापरतल्याची. सो 75% इस्कॉलांनी रोमी कोंकणी येतली आनी तांची मान्यताय आसतली. त्या खातीर आमचो उलो सरकाराक. ह्या आदी जे सरकार येवन गेले तांणी कांय करूंक ना. आमी उक्ताडार येवन म्हणटात बीजेपी सरकारान रोमी लिपी खातीर जायतें कितें केलां. बीजेपी सरकारानूच दालदात कोंकणी अकादमीक आपलें ऑफिस दिलां आनी जायतें बरेंपण आमकां येवशें केलां. आमी मागता CM दोतोर प्रमोद सावंता लागीं, तशेंच आमच्या तांचो पक्ष अध्यक्ष बाब दामू नायका लागीं, आमचे सगळेच कोंकणी समर्थकां कडेन आनी अदीक करून आमचे मायनॉरिटी जे आमदार आसात तांचे लागीं आमी नम्रतायेन विनंती करता, ह्या दोनी प्रस्तावांक कोंकणी रोमी लिपींतल्यान इस्कॉलांत शिकोवची आनी मायनॉरिटी कमिटी स्थापून मायनॉरिटीजांचे हक आनी एक हक म्हटल्यार होच रोमी लिपीचो आमकां सांगपाचें ही आमची आनी मागणी.